जुवांचे सुवार्तेंत 6व्या अध्यायांतली आज आमी आयकुनची जेजूची उतरां आतां ताच्या शिसांक एका निर्णायक हंताक व्हरून पायतात. जेजूची उतरां शिसां थंय स्वीकार अस्विकाराच्यो स्पश्ट प्रतिक्रिया उदेश्यो करतात. थोडे शिस हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत म्हणाले. तांच्या गुणगुण्यांक जोगती जाप दिल्लो जेजू, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची म्हणटा. तेच परी जेजू आपणाक सतमानचें वा आपणाचेर भावार्थ दवरचो तें देवाचेंच देणें म्हणून स्पश्ट करता. अशें जेजूचे हे शिकोवणेक प्रतिक्रिया जावन थोड्यांनी जेजूक पाठ केलें. तशेंच हेर थोड्या शिसांनी ताचो पाटलाव करच्यांत तिरासन दाखयली. थोड्यांनी मोजो सांगात सोडून गेल्ले परी तुमकांय वचोंक जाय म्हणल्यार जेजूच्या सवालाक पेद्रून दिल्ली जवाब जोगती आनी सगळ्या अध्यायाचो सारांश आटापता. कित्याक तो म्हणालो, सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवन म्हूण आमी सत मानलां आनी आमकां खात्री आसा. ह्या उतरांनी जेजू सासनीक जिवीत दिवचें उतर उलोवचो जिविताचो उंडो म्हणून, ताका सतमानचें आमकां अनिवार्य म्हणून, हेर कोणी सासनीक जिवीत दिवंक शकना म्हणून, आनी जेजू आमकां सर्गी बापाचें देणें म्हणून शिकोवन आटापता.